कणकुंबी कर्नाटक हांगासर आयज माऊली देवीची एक व्हडली जात्रा। ह्या जात्रेचे वैशिष्ट्य अशें म्हटल्यार ही जात्रा दर एक 12 वर्सांनी हांगासर जाता। लास्ट इयर कोविडातलो हो वेळ आसलो, पण कोविडाक लागून ही जात्रा पोस्टपोन जाली आणि ह्या वर्सा 14 वर्सांनी ही जात्रा जाता। आणि जी जात्रा जाता ती फाटल्या 8 तारखेच्यान सुरवात जाली आणि फुडल्या बुधवार मेरेन चालू आसतली। आयज ह्या जात्रेचो सगळ्यात महत्वाचो दीस म्हटल्यार आयजचो जो दीस आसा, ह्या दिसा ज्यो माऊली आसा कणकुंबी, चिगुळे आणि कोदाळे या तिनूय माऊलींची आज भेट जाता। आणि जी माऊलींची आज भेट जाता ती ते प्लेसीक एक महत्व आसा। गांवचे लोक असे सांगतात की खूप वर्सां पयलीं गांवांत एक बरो एक लोकप्रिय असो बैल आसलो खंय, आणि तो बैल रानान भोंवताना तेजेर वाघान अटॅक केलो आणि अर्दो खाल्लो त्या बैलाक, पण त्या बैलाचो प्राण वचना जालो। आणि ज्या प्लेसीर आज माऊली भेटतात त्या प्लेसीर तो बैल आसलो आणि सगळ्यो माऊली थंय प्रगट जाल्यो आणि तेंच्यांनी ताका जेन्ना आशीर्वाद दिला आणि त्या माऊलींच्या त्या बैलान जेन्ना दर्शन घेतले तेन्ना त्या बैलान प्राण सोडलो। म्हणून जेन्ना आमी कणकुंबीच्यान चिगुळे वाटेन वयता तेन्ना अर्द वाटेर एक नंदीची एक घुमटी आसा, थंयसर ह्या माऊलींचो भेट जाता। थंयसर तिनूय माऊली भेटल्या उपरांत जी मलप्रभा न्हंय आसा, जी कणकुंबीच्यान सुरवात जाता, ते न्हंयच्या तळयेन येवन थंयसर गंगा स्नान केले वयता। थंयसर गंगा पूजन करतात आणि त्याच्या उपरांत कांय विश्रांती घेवन मागीर मेन जे कणकुंबीचें देवूळ आसता त्या देवळान येता आणि थंय मागीर मानपानाचो सगळो कार्यक्रम जाता। आणि फाल्यां जे ज्या तेंचो एक भाव आसा रवळनाथ, तो तेंच्या भेटीक येता। आणि ही जात्रा फाटल्या 8 तारखेच्यान सुरू जाल्ली आणि फुडल्या बुधवार मेरेन लोकां खातीर दर्शना खातीर उक्ती आसता। कणकुंबीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस।